काल हांव कलंगूट आशिल्लो तेन्ना म्हापसा डायरेक्ट म्हणटालो. आज हांवें वाट लायली, लोक सगळे आसपा लागले. आज म्हापशाच बस स्टँडार गेला आनी म्हापसा डायरेक्ट म्हणटा. म्हणजे मदीं मदीं तकली मरे पेड्ड्यात जाता. पूण आज म्हापशा बस स्टँडार आमी जे साबार गोंयचे लोक पळय आयल्यात किंवा जे खंय खंय वतात तांचे कडल्यान मातशें जाणून घेवया आनी खास करून कंडक्टर आनी ड्रायव्हर जर कोणी मेळटात तांकांय विचारया. डायरेक्ट काल म्हापसा डायरेक्ट जाले, आज डायरेक्ट पणजे, मागीर डायरेक्ट चंद्रार. पत्रांव म्हाका एक सांग, इलेक्शन लागीं पावला झेडपी, कितें उलयता लोक? काय उलोवपाचें ना बाई, हां कांयच उलोवपाचें ना. फक्त म्हापसा डायरेक्ट आनी पणजे डायरेक्ट. आनी मदीं काय मेळना, मदीं कांयच ना. काय मेळना. हे मदीं परवरे फ्लायओव्हर तयार जाता तें मेळटा मरे. सांग मरे. आपको है अभी झड़पी इलेक्शन का वोटिंग है? नहीं. हाँ है. पहले नहीं बोला, बाद में है बोला, है कि नहीं है? है किधर है? गांव में. कौन से गांव में? छत्तीसगढ़. अरे बाबा, छत्तीसगढ़ झड़पी इलेक्शन. हा सुट्टा प्रोग्राम. पत्राव खंय जाणेला तुम्ही? आम्ही पेंड्याच्या. पेडणेच्यान. झेडपी इलेक्शन लागीं पावला, खबर आसा न्ही? आसा तुमकां मतदान आसा झेडपी इलेक्शनाक? आता खबर आहा. तुम्ही करपाचें मतदान? आम्ही का बरं पाहिजे लागतं करपाचे आहार पूण तुमकां म्युनिसिपालिटी लागता. ओके. पूण कितें तरी आवाज आयकुपाक येता आसतलो, जावं तुमच्या सोयऱ्या कडल्यान, दायल्या कडल्यान, फ्रेंडा कडल्यान. पक्ष आसात काँग्रेस, बीजेपी लिस्ट काडलें, काँग्रेसीनय काडलां. दुसऱ्या वटच्यान उमेदवारय बरे आसात. कितें दिसता, कशें आसा वातावरण? कोण येतलो? आम्ही काय खबर ना तुझ्या कोण खबर ना तुझ्या कोणा येऊ कोण येतलो म्हणून कसं सांगा शकतो. ना तुम्ही कशें, तुमकां कितें दिसता तें सांगपाचें. तशें काय जास्त ना करून भाजपच येतो. भाजपूच येतलो. काकी तुका कितें दिसता, इलेक्शन झेडपीचें लागीं पावला, कोण बाजी मारता? बाबूसच येतलो मरे. आणि खडून पणजेचो बाबूस काय म्हापशेचो बाबूस? बाबूस. हा? म्हापशाचो बाबूस पुट्टो इलेक्शनार रावना या? ना. म्हणजे तागेलो चलो रावना ना. ना. ह्या फाटी झेडपी इलेक्शन. हय. कोण येतलो? कमळच येतले. कमळ. केळी घेताय गो अशें साश्टीक म्हणटात. म्हापशे कितें म्हणटात पळोवया कितें म्हणटा ते. म्हाका ती केळी घे म्हणची ना, पूण केळी आतेरां दिश्टी पडटात. हांगा जे जायते फ्रूट वेंडर्स बसले ते दिश्टी पडटात. जाणून घेवया तांचें मत कितें आसा रिगार्डींग झेडपी इलेक्शन. जशें हांवें म्हणिल्लें, साश्टीक म्हणटा केळी घेयाय गो, केळी घेयाय रे. हांगा बाबा व्हर मरे. ओके. कशी आसा तूं? हां बरी आसा? कशी केळी? 60 रुपया डझन. 60 रुपया डझन. आनी आतेरां? आतां 100 घालता 100. हां 100 100. 100 स. बरी सवाय मगे. बरें, म्हाका एक सांग, 20 तारखेक आतां झेडपीचें इलेक्शन आसा, खबर आसा मगे? वतली मगे मत घालपाक? आनी कोणा मत घालतली? कोणाकूच जाल्यार घालूंकूच जाय. हें म्हाका आवडलें. कोणाकूय जाल्यार घालपाकूच जाय. कालच्यान आमी सांगता कोणाकूय जाल्यार घालात मत. ते खंयच्या पार्टेक आनी खंयच्या उमेदवाराक आमी सांगना, पूण घालात मत. घालूंकूच जाय. बरें, खंयच्या आदाराचेर मत मारतले? कारण कॅन्डिडेट पळयता आसतना जो उमेदवार कोण पळय इलेक्शनाक बसला, उबो रावला, कितें म्हणटा ते जो पळय कोण पळय आसा, हय. ताका खंयच्या आदाराचेर मत मारतली? पक्ष पळोवन मत मारतली काय कोण उमेदवार आसा तो पळोवन मत मारतली? हे तिनूच मारूंक जाय न्हू. हां. पक्ष पळोवपा जायना. ना. कित्याक लागून? आतां ते कित्याक म्हाका कोणूय येवं न्हू, मारूंकूच जाय. हां हां. हांगा तुजी म्हऱ्या केन्ना लोक आपूण केळी घेता, आतेर घेता, आपल्या मत मार म्हणून सांगपाक? ना रे बा. हां, तशें कोण येना. तूं खंयची? कोण रे? तूं हांव हाका परवरीचे. परवरीची. हां, परवरी सबर्ब ती. आनीक आतां ती म्हापशा बाजाराक येवन कश्ट करून आपलें पोट भरता. आनीक ती म्हणटा की जो कोण उमेदवार आसा त्या उमेदवाराक पळोवन आपूण मत घालतली. पूण कितेंय आस न्ही, पक्ष उमेदवार गेले खड्ड्यांक मत मारप गरजेचें. म्हगेले बूट कशें आसा म्हाका खबर ना. ते वतार चकचकतात, पूण मातशें मदीं मदीं आतां खबर आसा न्ही, मडगांवच्यान म्हापशें येता म्हणसर परवरेचो फ्लायओव्हर जो पळय चलता थंय धुल्ल लागतात. पूण आतां म्हाका ती पॉलिश मारून कांय तितली फायद्याचें ना, कित्याक बूट वता आसतना परत तशें चिखलाचें जातलें. भाऊ कशें आसा तुमी? घट. कितें बाबा म्हापशा बाजारांत? म्हापशा थंड आसा.
थंड आसा म्हापशें म्हणजे केन्नाच थंड आसना कित्याक लागून थंड हा पब्लीक कमी आयज आयज फेस्त म्हणून मातसो थंड आयज अशें आसा हय बरें म्हाका एक सांगात आतां झेडपी इलेक्शन आसा 20 तारखेक हा कितें बोवाळ आयकुपाक येता झेडपी इलेक्शनाचो आतां मातशें इतके आवाज कानान पडोंक ना आमच्या काना कित्याक पडलो ना कारण म्हापशा झेडपी इलेक्शन ना पूण जे पळय सायडीन बस्तोड्या म्हणया किंवा पर्वरे म्हणया किंवा त्या सायडीन कलंगूट हांगा इलेक्शन जावपाचें आसा पूण हे सगळे लोक येता म्हापशा पूण कितें तरी आयकुपाक येता न्ही कित्याक इलेक्शन खंयचें आस न्ही पॉलिटिक्स म्हणजे राजकारणाचेर बोवाळ हो चालूच आसता कितें तरी कोण तरी जोती बूट दिता आसतना कितें तरी उलयता आसतलें कोण ना थंय काय कोण जाप दिवंक ना अजून हां कोण तशें इलेक्शनाचे अजून कोणूच हे फुडें सरोकूच ना आमच्या वाटेन पळोवंक गेले तुमकां खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी लागता आमकां हावजींग बोर्ड एकता नगर म्हापशा म्हापशा ओके म्हणजे तुमकां मत ना तर झेडपी इलेक्शनाचेर ना ना जरी मत ना तरी भाऊ म्हणटा की अजून तितलो असो बोवाळ आपल्याक आयकुपाक आयलो ना आनीक जेन्ना पळय बोवाळ येतलो तेन्ना भाऊ आमकां सांगतलो अशें भाऊ म्हणटा बियॉन्ड द सीन्स रे ते हांव मुंबय खूब फाटी वता पूण सद्याक म्हाका हांव मुंबय आसा काय गोंयाक आसा म्हणजे म्हापशा आसा हें म्हाका समजना कित्याक हे पळय फाटल्या लायनीन पळय काय बऱ्यो ऑटो लागल्यात रिक्षा आनीक फक्त सांगपाचें म्हणल्यार ह्यो रिक्षा अश्यो मुंबयत न्ही गोंयाकूय पळोवपाक मेळटा खास करून म्हापशा पूण आतां हे रिक्षेकार जे आसात तांचें मत कितें आसा कारण झेडपीचें इलेक्शन लागीं पावलां आनीक जशें आमी पायलटां कडल्यान जाणून घेतलें आमी कोणाक विचारलें आनीक आतां जे रिक्षेन जे पळय ते पळय भाडें व्हरतात ते लोक कितें उलयतात आनी तांचें स्वताचें मत कितें आसा हें आमी जाणून घेवया पत्रांव कशें आसा झेडपी इलेक्शन लागीं पावलां कितें बोवाळ आसा सद्याक सांग हांव लोक कितें उलयतात फाटले जे भाडें व्हरता न्ही तुमी गोंयकारूय मेळटा आसतले भाडें खूब ते कितें सांगता तल्ले अजून प्रश्न येवंक ना तुमच्याकडे तुमी खंयचे थिवी थिवी वचपाचें आसा आमी बरें जालें थिवी कार कोण तरी हांगाच मेळ्ळो थिवी कितें बोवाळ थिवी BJP BJP कित्याक लागून भाऊ म्हणटात थिवी BJP आपूण थिवीचो आपूण म्हापशा येता भाऊ थँक्यू सो मच आतां ताणें BJP म्हणल्या कित्याक लागून तें सांगलें ना लोकांचें मत आसता आपूण BJPक मत मारतलो काँग्रेसीक मत मारतलो कोणाक दिसता की आपणें आपल्याक जाय त्या पक्षाक मत मारचें कारण हो तुमचो अधिकार आनी हो अधिकार दीस इज युअर रायट हो तुमकां सांगात सांगनाकात पूण तो हक्क तुमकां 20 तारखेक गाजोवपाकूच जाय झेडपी इलेक्शनाच्या दिसाक पत्रांव कितें बोवाळ म्हापशा झेडपी इलेक्शन लागीं पावला जरी म्हापशेकार स्वता मत करनात आनी घालनात जाल्यार सुद्दां म्हापशेचे इन एंड अरावंड जे लोक आसात ते झेडपी इलेक्शनाक वोटींग करपाचे आसात कितें बोवाळ आयकुपाक येता म्हाका इंट्रस्ट ना रे पॉलिटिक्सान हांव केन्ना वचूच ना कित्याक म्हणून म्हाका इंट्रस्टच ना न्हू आमची कामाच जायना जाल्यार हांव करता कामां ना तर तूं तोंडान म्हटलें म्हण जावचें ना तें अरे देवा हांव इलेक्शनार रावपाचो चिंत्तालो आतां आनी म्हाकाय रावन दिसना कित्याक भाऊ म्हणटा की पॉलिटिक्सा आपणें उलोवपाचें सोडून दिलां आपलें कामाच जायना पत्रांव तुमकां कितें दिसता सेम जसो तो उलयला पळय तें तेजें बोबाळ सारकें पयलीं सगळेंच म्हणटा कितें आपूण तुमची कामां करतले लास्टाक कांय ना म्हणजे खंयचोय पक्ष आसली खंयचोय उमेदवार आसली हय. खंयचोय कोणूय तेच. आसली लास्टाक कितें आमचें कितें कामां घरा वता जाल्यार सर ना हो ना तो ना करतात म्हणजे हाजो आतां कितें तुमकां सोल्युशन कितें दिसता सोल्युशन हो आतां प्रॉब्लेम जाला हाजें सोल्युशनूय म्हाका दिसता आमच्या गोंयकाराच्याच हाताक आसा सारकें बरोबर आहा पूण कितें आसा सगळे जे म्हणटा लोक अशेंच उलयतात कितें कोणूय आयलो आपूण अशें काम करता तशें काम करता लास्टाक कांयच ना खंयचें इलेक्शन आसली कितें हय आसली अशें आहा आतां सद्याक जिल्हा पंचायत इलेक्शन आसा झेडपी हय, इलेक्शन चालू आहा न्ही तें. हय तुमकां आसा मतदान आसा 20 तारखेक हय आसा खंयचे कडेन आसा आतां आमकां रेवाडें हां आनी कितें खंयचे तरेन विचार करता BJP आसा काँग्रेसूय आसा काय उमेदवार पळोवन मतदान आतां उमेदवार कोण आतां उबो रावता कशें पळोवचें पडलें न्हू आमकां कांय खबर ना कोण आसा कोण उबो रावता तो कळ्ळें न्ही पळोवया कोण ना कोण येतलो
ना कोण नाल्यार कोण तरी येवपाक जाय न्ही आनी कोणी येना जाल्यार हांव तरी येताच खंय तरी आनी बरें जालें. आनी बरें जालें. हाजे पयलीं उलयलो पयलीं ताणें मातशें टेन्शन दिल्लें आतां भाऊन म्हणलें हांव जर येता आनी बरें जालें आतां म्हाकाय मातसो नेट आयलो. बरें थँक्यू सो मच. हाय, आज आमी आसा म्हापशां. तुमकां परत परत सांगपाची गरज ना. आमी म्हापशां जायत्या लोकां मदीं भोंवले, तांचें इन्फॉर्मेशन जाणून घेतलें आनी आतां इन द मिडल ऑफ आवर प्रोग्राम हांव करता ब्रेकफास्ट. हरशीं हो सकाळीं करप आसता पूण आज टायम नाशिल्लो. म्हापसा डायरेक्ट करून आमी म्हापशां पावले, लोकां कडेन उलयले आनी झेडपी इलेक्शनाची कशी तयारी आसा. जरी म्हापशेकार जो आपूण सामको ओरिजिनल म्हापशेकार म्हणटा तो म्हणटा की आपल्याक म्युन्सिपाल्टी लागता, पूण म्हापशा बाजाराक ते सगळे लोक येतात जे बार्देसांतल्या कोणशा कोनशांनी रावतात आनी तांचे विचार जाणून घेवपाक आमकां मेळटात. आनी मदीं मदीं मागीर पाव भाजी जाय पडटा. विथ कडक चाय. तर जशें तुमकां खबर आसा सद्याक आमी आसात शिवोले आनी काल जेन्ना आमी रेश मागुश आनी कलंगूट जेन्ना भोंविले तेन्ना आमी ऑलरेडी सगळ्या लोकां कडेन उलोवन तांचें जाणून घेतिल्लें कितें तांकां करपाचें आसा त्या झेडपीच्या इलेक्शनाक. आनी त्याच बरोबर आमी मायकल लोबो सर जे कलंगूटचे आमदार आसा तांचे कडेनय उलयले कलंगूट जेन्ना गेल्ले तेन्ना. आनी आज आमच्या बरोबर आसा तांची घरकान्न जी जावन आसा शिवोले मतदारसंघाची आमदार इलायला लेबो मॅडम. आनी त्याच बरोबर शिवोलेच्या झेडपी इलेक्शनाचे कॅन्डिडेट आमच्या बरोबर आसात बाब महेश गोवेकर. मॅडम, तुमकां खबर आसा जेन्ना इलेक्शनाचो बोवाळ आसता एक वारेंच वेगळें जाता, पूण झेडपीचें इलेक्शन म्हणलें की तुमचे खातीर एक ऑपॉर्च्युनिटी चॅलेंज हें तुमी कितें समजतात? It's prelims for me, to show our strength in this constituency. That's short form. सामकें शॉर्ट फॉर्म. सारकें म्हाका म्हज्या एसएससीच्या परीक्षेची याद जाली. फायनल एग्जाम जावचे पयलीं प्रिलिम्स प्रिलिम्स जाता पळय ते आनी प्रिलिम्सीक जे पळय मार्क पडटा ताजेर मागीर तेच फायनलीक पडपाचे. बोर्डाक तेज्यान सुबेज पडटात. सुबेज पडटा. Yeah. सुबेज मार्क पडटा म्हणजे तुमी म्हणटात की कितें कळपाचें आसता लोकांक कळ्ळें आसता. Yes. येस, पूण लोक कितें सांगतात कारण कसलें इलेक्शन आसनी लोकांचो प्रतिसाद बरो आसताच पूण त्याच बरोबर लोकांचें कितें कितें म्हणणें आसता ही कामां जावपाक जाय ती कामां जावपाक जाय. सो हाव डू यू सी दीस सिच्युएशन? Almost 3.5 years have passed for me as a MLA of the Shioli constituency. As a MLA, हांव every month report धाडटा म्हाजो. हांवें ह्या म्हयन्याक बाबा कितें केलां पळय तें. People have seen the difference as far as development of this constituency is concerned prior to March 2022 and in these 3.5 years of my tenure. And I'm sure my people looking at the development what I have done in this constituency and BJP government at the center, at the state level, my work and Bab Mahesh Govekar's work as a deputy sarpanch, ex-deputy sarpanch of Marna. Works are there to be seen. I mean, बेश्टे vote मार आपूण मागीर करतले न्हू. Works are in progress and there everything is can be seen by the people of my constituency. आमी डबल इंजिन आयकल्लें, तुमी हांगा ट्रिपल इंजिनूय सांगलें सोंपतेच. Four engine. Yeah, yes. महेश बाब, you are the Yes. candidate for these Yes. ZDP elections, Yes. for these upcoming ZDP elections. लोकांचो प्रतिसाद कळटा, लोक सगळे दिश्टी पडटात. पूण हांवें जो मॅडमीक प्रश्न केल्लो तोच हांव तुमकां करता. लोक कितें सांगतात? कानाक सांगतात आसतले, थोडे WhatsApp मेसेजी करता आसतले. कशे तरेन तुमी पळयता तें वातावरण? आतां तुमी जशें म्हटलें वातावरण खरेंच बरें आसा. रिजन कित्याक मॅडम इटसेल्फ इज एग्जाम्पल शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी जे तिणें कितें तिच्या टेन्युअरान जे कितें कामां केल्या ती सगळ्या लोकांक दिसता. दुसरी गजाल सांगचें म्हटल्यार जर म्हाजें उलयता हांव, जशें हांवें तुमकां पयलीं सांगिल्लें की हांव पंचायतीन आशिल्लो, डेप्युटी सरपंच म्हणून आसलो. आतां म्हाजी मम्मी आसा. म्हाजी मम्मीची एज आहा 76 years. तूं इमॅजीन कर की म्हाजे मम्मी इलॅक्ट करून हाडल्या जिका A to Z खबर ना पंचायतीचे. द रिजन कित्याक महेशाक पळोवन हाडला, महेशाक कामां पळोवन हाडल्या आनी ही कामां हांव फुडें व्हरपाक तो एक कॉन्फिडन्स म्हाका आयिल्लो आसा वीथ द हेल्प ऑफ BJP गव्हर्मेंट, वीथ द हेल्प ऑफ मॅडम. ओके, सो म्हाका कॉन्फिडन्स इतलो आसा की हांव ही कामां जी उरल्या या करपाची आहा त्यो म्हाजे तरी 100% करतलो. कळ्ळें? दुसरी गोश्ट म्हणजे म्हाका एक बरी गोश्ट आय एम प्रावड की म्हाका BJP टिकेट मेळ्ळा. BJP म्हणजे इज अ BJP दुसरो वर्ड म्हणजे डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आमकां सगळ्यांक दिसता. आनी ह्या BJP पार्टीन रावन
जी कामां आमी करूं शकता, जे फुडें करपाचें आहा, साहजीक की आमची मॅडम आसा, तशें आमचे गव्हर्मेंट आसा, जशें ऑनरेबल प्रमोद सावंत आसा, तशें काही आमचे जे मंत्री आसा, तेंचो आमकां खूब सहकार्य आनी खूब तेंची आमकां हेल्प जाल्ली आसा, हेज्या पयलीं आशिल्ली आनी हेज्या फुडें आसतली आमकां. आनी त्या कॉन्फिडन्सान हांव झेडपीक रावलो आसा आनी म्हाका खात्री आसा की हांव कामां जी आयज पासून कोणी केल्ली आसा झेडपी कॅन्डिडेटान बरी केल्ली आसा ना म्हणना, बट हांव एक स्टेप फुडें व्हरोन ती कामां हांव शिवोले परते पावूंक सोदतां. पक्षाचें म्हाका सद्याक विचारपाक नाका, एज एन इंडिपेंडंट, एज एन इंडिविज्युअल तुजे कितें तरी विशीस आसतले, एक मिशन आसतलें, जशें वोटर्साचें मिशन आसता, हय. तशें जो कोण पळय इलेक्शनाक उबो रावता कंटेस्टंट ताचें मिशन आसता, ते थोडे गोल्स अचीव करपा खातीर हय. तुमकां कितें दिसता की तुमी तुमचो प्लॅन कशे तरेन तुमी सारको स्ट्रेटजायज केला? म्हाजो प्लॅन म्हणजे पळय सांगचें म्हटल्यार हांव एज अ हे जे झेडपी म्हणटा या वॉटेवर पंचायत म्हणटा, हांव ते सोशल वर्क बघून पळयता कोणी, आनी म्हाजें इच अर्ज ती म्हाजी पयले पासून, म्हाजी वीश ती, म्हाजें पॅशन तें की ह्या गांवा परती, ह्या गांवाच्या भायर परती कितें तरी म्हाजें काही तरी कार्य आसचें आनी हें कार्य सदांच उरतलें म्हणून हांव ते खात्रीन फुडें सरला. जशें इंडिविज्युअल म्हणल्यार येस, ही म्हाजी स्वताची कॉन्फिडन्स की हांव जाणा महेश करूं शकतलो विथ द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, विथ द ब्लेसिंग ऑफ माय पेरंट्स, विथ द पंचायत, विथ द ब्लेसिंग ऑफ पार्टी. मिशन अशी खूब आसा कळ्ळें सांगचें म्हटल्यार, मुद्दे खूब आसा, तेजे बारीक आसा, व्हडले मुद्दे आसा. आमी तो पर्यंत त्या मुद्दे पर्यंत पावपाचें खूब ट्राय करता कळ्ळें. जशें तुमकां सांगलां की एक म्हाजें स्वताचो कॉन्फिडन्स आसा की हांव हें मिशन जें आसा, जें पेंडींग आसा, हें फुडें करपाचें आहा, हांव खात्री म्हणून करतलो एज अ इंडिविज्युअल कळ्ळें. ऑफकोर्स जेन्ना पार्टी आसा इज अ बिगेस्ट प्लॅटफॉर्म ती आनी फुडें व्हरपाक. मॅडम, एक गोंयाक हांवें प्रॉब्लेम पळयला, लोकांक लोकसभेच्या वेळार कितें जो खासदार आसा तो करतलो तें खबर आसता, एसेंब्लीच्या इलेक्शना वेळार MLA कितें करतलो तें खबर आसता, पंचायती इलेक्शना वेळार पंच आनी सरपंच कितें करतलो तें खबर आसता, पूण गोंयाक अशे खुबशे लोक आसात जांकां अजून झेडपीचें काम दितलें तें खबर ना, आनी ताजे खातीर खंय तरी झेडपी इलेक्शनाक लोकांनी मुखार सरून मत तें मारतले काय ना हाजो आमकां एक मोठो प्रश्न येता. तेन्ना लोकां कडेन तुमी अपील करची, खंयच्याय पक्षाक जावं कितेंय जावं जाल्यार सुद्दां लोकांनी मुखार सरून मतदान व्हड संख्येन करचें, हें म्हाका दिसता एक तुमी अपील लोकां खातीर सगळ्या गोंयच्या करची. So I would request all my Goans, especially my people from my constituency, Shivoli constituency, on the 20th of December, we see to come out in large numbers and vote for Lotus, vote for development, vote for true leadership. First of all, most of the people they see like ZP म्हणल्यार कोण भाय सोरोना वोटिंगाक कितें काय म्हणटा, but it's a big step between the panchayat and the MLA. Yeah, so big post between the MLA and the panchayat, and here is Bab Mahesh Govekar and Bab Narayan Mandrekar to serve the people. इलेक्शन म्हणल्यार खुर्चेचेर बसपाचें ना, आमचो मेन मुद्दो म्हणल्यार आमचें मेन मिशन म्हटल्यार ट्रू आ पोजिशन, वी आर हियर टू बी एट द सर्वीस ऑफ पीपल. दीस इज वॉट इट इज. हांव एक्चुअली तुमकां सगळे प्रश्न सोंपतकीर 2025 झेडपी इलेक्शन आणि 2027 तुमचे स्वताचे इलेक्शन असेंब्लीचे कशें पळयताय विचारपा आशिल्लो, पूण म्हाका दिसता तो प्रश्न विचारचे पयलीं तुमी प्रिलिम्स आनी फायनल हे सांगून उत्तर ऑलरेडी दिल्लें आसा, म्हणजे हांव आनी तो प्रश्न विचारना. एनीवे महेश बाब, ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू सो मच मॅडम फॉर जॉयनिंग अस. थँक्यू सो मच. आणि अशे तरेन जेन्ना लोकय उलयतात आणि आमदार त्या प्रमाणेच उमेदवार जेन्ना उलयतात ताकाच तर आमी म्हणटात गोवा टॉक्स, कारण गोंय उलयता. पत्रांव कशें आसा? कशें आसा? बरें. म्हाका एक सांगात, सद्याक चड शी पडटा काय गरमी चड? गरमी ना थंडी ना, वातावरण कितें काय कळना, पूण राजकारणाचें वातावरण कितें तें आमकां खबर आसा. लोक अशें उलयतात तशें उलयतात. तुमकां कितें आयकुपा येता बाजाराक शिवोलेच्या? राजकारण म्हटल्यार भानगडीत पडपाचें ना तें. आतांच हे पार्टेंतलो फाल्यां त्या पार्टेक वयता, उलोवपाचें कितें? उलोवपाचें कांयच ना. एक काम करा, ते पळय साक दिसता पळय न्ही, तो एक साक हांव तेजे कडल्यान घेता
हांव तातूंत भितर उडी मारता आनी म्हाका बंद करा मरे आनी व्हरून दुबय सोडा आनी उलोवपाचें कांयच ना पण ते उलयता पयलीं तें सारकें मत हाका मारता तो उडी मारता तसो वता ह्या साक घेवन वता दिसता तो उडी मारपाक त्या साकां भितर बेश्या उडी मारता पळय तशें जालां बरें पूण तुमकां कितें दिसता पक्ष पळोवन मत मारप गरजेचें काय उमेदवार पळोवन गोंयान कोण बरें काम करता पळय तेकाच मारपाचें पक्ष कोण मारपाची गरजूच ना आमी आतां काँग्रेसाक मारीत काँग्रेस बीजेपीन वयता बीजेपीक मारीत जाल्यार तो काँग्रेस जिका जाल्यार काँग्रेसीन वयतलो त्या पेक्षा कोण काम बरें करता तें पळोवपाचें म्हणजे पक्षाचो फरक कांयच पडना जेन्ना उमेदवार जर बरें काम करपी आसत मनीस बरो आसपाक जाय पयलीं म्हटल्यार आमच्या आम लोकांचे आयकून घेतात असले आसले पयशेकारांचे कोणूय आयकता आम लोकांचे पयलीं आयकूंक जाय तर गरिबाचे आतां प्रॉब्लेम आसा ट्रॅफीक आतां हांगासरूय ट्रॅफिकाचो इतलो प्रॉब्लेम जाता ते भायले आतां खंयसरूय गाडयो लायता खंयसरूय हें करता तांकां विचारा जाल्यार हे गोवा हमारा हें म्हणटा आमी गोंयकार आसून कितें फायदो आनी उलयल्या जाल्यार ते मागीर आमचो हो आसा तो आसा म्हणटा कोण तो आसा तो आसा असो नांवां आनी घेवपाक नाका नांवां घेवपाची ना सगळेंच आसा मागीर फाल्यां कोण तरी मागीर साईदत्त कामतय आसा म्हणटलो म्हणटकीर म्हाका ते इतल्याचेर थांबोवचें पडटा थँक्यू सो मच मॅडम आनी हे ते साग जे पळय आसा समजा जर तर म्हाका जाय तशें जालें ना हे इलेक्शनाक हांव येता मागीर तुमी सगळे म्हाका त्या साकाक घाला आनी व्हरून सोडा खंय तरी तो हाँ बैठने के लिए आया हूँ ये दूरी नहीं कसड़ेगा हमारे वेट से अच्छा टूटेगा नहीं ना अंबुजा सीमेंट से बना है अच्छा ठीक है अच्छा तो अभी ये एसी का काम आप क्या करते हैं हम भी एसी का काम करते आप भी एसी का ही करते हैं तो दोनों में कंपटीशन नहीं रहता है कि वो एसी का काम करे हमारे यहाँ गोवा में क्या रहता है दोनों अगर एक साथ करते हैं ना तो लोगों को जलन होती है तो आने कैसे करता है मैं देखता हूँ उसको नीचे खींचता है ऐसा नहीं रहता है आप लोग एक लोग से दूसरे को सपोर्ट करते हैं यूपी में एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते हैं हम लोग भाईचारा बना के रखते पहले मरे यूपी में एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते हैं भाईचारा रखते हैं बना के रखते हैं आणि आम्ही गोंया किती करता पाय उठता कोई भी बढ़े कोई भी घटे सबको बढ़ना चाहिए ऊपर के तरफ खींचने शिका गोयकारानो शिका खींचने का काम नहीं किया जाता खींचने का काम नहीं करते आप सिर्फ एसी खींचने का काम करते हैं बस एसी उठा के रखने का एसी को भी ऊपर उठा के रखते हैं खींचते किसी को नहीं किसी को खींचते नहीं अच्छा तो अभी आप यूपी से हैं यूपी से है अभी गोवा में क्या है 20 तारीख को अभी इलेक्शन है आपको नहीं मालूम है अच्छा आपको वोटिंग नहीं है तो कैसे मालूम रहेगा वोटिंग हम लोग गांव में है ना गांव में अच्छा, गांव में आपका कौन जीत रहा है इलेक्शन हम लोगों को जीते या ना जीते हम लोगों से उससे कोई मतलब नहीं है हम लोग अपना कमाते हैं अपना खाते हैं वालोर तुका भावा वालोर क्या बोला समझ में आया नहीं मैंने आपको 2 गालियां मारी है अरे अच्छा बोला अगर हम भी गाली दे तो आपको भी नहीं मालूम चलेगा कि हम क्या बोल रहे हैं हाँ सही है मैंने आपको अच्छा बोला है अभी आपने जो एसी का काम के बारे में मुझे बताया मैं उनका नंबर भी लूँगा अभी ओके कुछ काम है तो मिलेंगे ओके और ऐसे ही भाईचारा बना के रखिए थँक यू सो मच भाऊ कशा आसा तुम्ही सद्याक आतां मिटिंगेचो बोवाळ चल्ला वयर एक मिटींग चलता ती आमी लोकांक दाखोवपाक शकना वयर मिटींग चलता ती फाटल्यान त्या वटच्यान आनी कोणाली मिटींग चलता ह्या वटच्यान आनी एक मिटींग चलता कारण जिल्हा पंचायत इलेक्शन लागीं पावला कितें बोवाळ आसा सद्याक कोलवाळे बाजाराक कितें आयकुपाक येता सगळें बरें आसा बरेंच आसा आनी खंयच्या आदाराचेर दिसता तुमकां की मतदान जातलें ह्या फाटी ते लोकांचेर डिपेंड आसा न्हू तुमी करतले मतदान हां आमचे चालूच आसा हां चालूच आसा तुमकां खंय कोलवाळे मतदान काय आनी खंयचे कोलवाळे रामनगरात तुमचे कितें विचार आसा मनाक की खंयचे विचार धरून मतदान करपाचे तुमी पक्षाक मत करतले काय उमेदवाराक मत करतले पळोवन आमी कितें आसा आमच्या सेंटराक कितें आसा तेजे वरसून आतां करचें पडटा हां तर तुमकां दिसता की सेंटराक आसा तेच निवडून जर आयले तो पक्ष निवडून आयलो जाल्यारच कामां जातली नाल्यार जावची ना ना तशें काय ना हां सेंटराक आसता करचें पडटा म्हणजे तुमी कोणाक घालतले तें तुमी ऑलरेडी सांगून दिलें बरें आसा थँक्यू सो मच तुमकां काय देव बरें तर बार्देस तालुक्यांत भोंवून शेवटाक आमी पाविल्ले आसात कोलवाळे हे तुमकां खबर आसाच कारण आमी जायत्या लोकां कडेन उलोवन तांचो प्रतिसाद जाणून घेतलो आनी सद्याक आमी जेन्ना पळय हांगा कॅम्पेनींग सुरू आसलें तेन्ना अशेंच मिटिंगेक म्हणून भितर आयिल्ले लोकां कडेन कितें आसा कितें ना तें उलोवपा खातीर पूण हांगा व्हडली सामकी मिटींग चलयली आनी तुमी पळोवपाक शकतात हांगा शिरसय आनी कोलवाळचे झेडपी कॅन्डिडेट्स बीजेपीचे हांगा आसात आनी त्याच बरोबर मिनिस्टर आनी ज्या ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे MLA आसात निळकंठ बाब हळर्णकर तेय आसा आनी खासा उपस्थित हांगा आसा मॅडम सुलक्षणा सावंत आमी तांचे कडेन उलोवन जाणून घेवया की खंय आसा आनी खंय पावल्या तांची इलेक्शन कॅम्पेनाची तयारी मॅडम हांव सगळ्या पयलीं तुमचे कडेन विचारता हाव एवरीथींग इज गोईंग ऑन एट द मोमेंट
everything is going on great. We are ahead as compared to the other parties. आणि म्हाका खूब बरें दिसता की आमी फर्स्ट फेजीन फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट आनी आयज थर्ड लिस्ट जो आसा पळय हो डिक्लेअर जाल्लो आसा. वी आर कंटेस्टिंग ऑलमोस्ट 41 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आउट ऑफ 50 आनी उरलेले 9 जे आसा हे आमी अलायन्स पार्टनर आनी इंडिपेंडंट हांकां आमी तेंको दिल्लो आसा. आयज आमी कोलवाळ मतदारसंघान आसा, कोलवाळ जिल्हा पंचायत मतदारसंघान आसा आणि त्याचबरोबर ही कॉमन मिटींग जी आशिल्ली ही कोलवाळ जिल्हा पंचायत आणि त्याचबरोबर शिरसय जिल्हा पंचायत हाची आशिल्ली. आयची जर तुमी म्हणलें उपस्थिती ही फक्त कार्यकर्त्यांची उपस्थिती अशी आसा, ही खंयचीच तरेची पब्लीक मिटींग न्ही. सो ही कार्यकर्त्याचीच उपस्थिती तुमकां सांगता की जैत हें निश्चित आसा. आणि आमचे कोलवाळ मतदारसंघांच्यान सपना मापारी आणि त्याचबरोबर आमचे सिरसय मतदारसंघांच्यान आमचे सागर मावळंकर जे आसा पळय न्ही, आमच्या मिनिस्टर श्री निळकंठ हळर्णकर यांच्या मार्गदर्शना सकयल भरघोस मतांनी ते निवडून येतले. एक स्पेशल प्रश्न म्हाका विचारपाक जाय, कारण आमी बऱ्याचशा मतदारसंघांनी भोंवतात, खासा करून ह्या झेडपी इलेक्शना खातीर. आनी होय बी मतदारसंघ तातूंतच येता, कारण हांव उलयतां ते लेडीज वार्ड, म्हणजे जे महिला खातीर जो राखीव जे वार्ड जाल्ले आसात. कारण हाजेर तुमकां कितें उलोवपाचें आसा? कारण म्हाका दिसता ही एक बरी गजाल आनी ह्युमन एम्पावरमेंट खंय तरी म्हणटा आसतना बायलांकय फुडें काडून बायलो जे आपल्या दुसऱ्या बायलां खातीर कितें तरी करपाक पळयतात, हाजे खातीर फाटल्यो फुडल्यो खुबश्यो गजाली कितें कितें राजकारणाक आमकां पळोवपाक मेळटात. सो खासा करून तुमचे 1-2 कमेंट म्हाका हाजेर जाय. हांव मुद्दमून एक सांगता की आयज आमचे बरोबर सपना मापारी आसा. सपना मापारी गेल्या 5 टर्म जे आसा पळय न्ही ही पंचायतीन आसा. सो 5 टर्म पंचायतीन आसतना स्वता सरपंच पद जे आसा पळय हें पूर्ण 5 वर्सां पळयता आसतना आयज सातत्यान ती निवडून येता आणि 5 टर्म केन्ना सगळेंच सदांच फावटी रिजर्वेशन नासता. सो शी इज एन एक्झाम्पल वेरीन ती जनरल सुद्धा वॉर्ड आसून वुमन कॅन्डिडेट 5 फावटी निवडून आयिल्ली आसा आणि त्याचबरोबर बऱ्या तरेन सरपंच पद सुद्धा भुशयल्लें आसा, डेप्युटी सरपंच पद भुशयल्लें आसा. सो आय थिंक दीस इज अ व्हेरी गूड एक्झाम्पल. एट द सेम टायम तिणी महिला मोर्चाचेर जनरल सेक्रेटरी आणि त्याचबरोबर स्टेट एक्झिक्युटिव्ह टिमीचेर तिणी सेक्रेटरी पद भुशयल्लें आसा. आणि एट द सेम टायम महिला कोऑपरेटिव्ह सेल्फ हेल्प ग्रुप सोसायटी जी आसा पळय तर गेली 25 वर्सां ती काम पळयता आणि आता ती वायस चेअरपर्सन आसा. सो म्हाका खूब बरें दिसता की वुमन एम्पावरमेंट हें फक्त आमी म्हणना, पण तेचे आमी एक्झाम्पल सेट केला आणि गेली कितलीशींच वर्सां तळागाळांतल्या लोकांचेर काम करता. म्हणूनच ताच्या खातीर म्हणटा तशें पक्षान हिची नोंद घेतल्या आणि तांकां जिल्हा पंचायतीची सदस्यता दिल्लेली आसा. म्हाका दिसता एक्झाम्पल विथ एक्सपिरियन्स, कारण तांणी खासा स्वताक खुबशीं पदां जी आसात डेप्युटी सरपंच जे ते सगळे पदाचेर ती पाविल्ली आसा आणि म्हाका दिसता पार्टीन ताची दखल घेतिल्ली आसा. आमी तांचे कडल्यानूय जाणून घेवया. मॅडम, कशें दिसता तुमकां? हांवें सुलक्षणा मॅडमीक पयलींच प्रश्न विचारिल्लो की हाव एवरीथींग इज गोईंग ऑन. तुमकां हांव दुसरो प्रश्न विचारतां. सगळें बरें चल्लां, हें ते मिटिंगो बऱ्यो चल्ल्या, कॅम्पेनींग बरें चल्लां तें दिसताच. तुमकां स्वताक कशें दिसता? म्हाका स्वताक दिसता म्हणजे हांव आयज एक सादारण कार्यकर्तो BJP पक्षाची आणि पंच म्हणून निवडून येयल्या उपरांत आयज जे पक्षान म्हाका आयज हे दिल्या तिकीट दिल्या आमच्या कोलवाळ मतदारसंघान, हांव खूब पार्टेचे हांव उपकारी आसा. पार्टेक हांव व्हेरी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नायक हेंचे देव बरें करूं म्हणटा. दुसरें म्हणजे हेच्या फुडें वचून हांव म्हणपाक सोदतां की आमचे गोंया राज्याचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत जेन्ना आमी पंच म्हणून निवडून येयली तेन्ना तेचे वेळोवेळी आमकां मार्गदर्शन मेळ्ळें. बारीक अडचणीची कामां आसा, कितें आसा फुडें वचपाक आमकां तांकां वाव मेळ्ळो. आनी आमचे मॅडम आयज आमकां प्रभारी म्हणून लाभलेले आसा. तिच्या बरोबर लागींच्यान तिचें काम पळयलां, लागीं हांव तिच्या फाटल्यान काम शिकल्या. जरी हांव सिनियर आसली तरी पूण काम करपाची पद्दत आसा ती आमच्या प्रभारी कडसून आमी शिकलेली आसा. जे तिच्या वांगडा हांव जनरल सेक्रेटरी म्हणून काम केल्या आणि हे तिचे कडसून आमी शिकलेली आसली. म्हणून आयज आमचो दुसरो तिच्या फुडें वचून आमच्या मतदारसंघाचो आमचो जो लाडको आमदार आणि आमच्या थिवी मतदारसंघाचो गोंय राज्याचो आमचो मिनिस्टर बाब निळकंठ हळर्णकर हेचें मार्गदर्शन वेळोवेळी लाभलेलें आसा. आनी प्रत्येक कार्यान आमी एक स्पेशल एक विशय म्हणटा की आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हेचेर जेन्ना आमच्या CMान आमकां उलो मारलो, आमच्या प्रायम मिनिस्टरान उलो मारलो आणि आमकां स्वयंपूर्ण मित्र दिली. आणि त्या टायमार एकूच स्पेशली सांगता की तेन्ना आमची पंचायत आमच्या बरोबर नासली. आमी 4 मेंबर आमदारा बरोबर आसले आणि
ती स्वयंपूर्ण मित्र जेन्ना होसनडे येयले आनी जें काम केलें आमी आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान आमच्या शेमाच्या सहकार्यान तेन्ना अशें आमी जालें की होसनडेचें नांवूच एक उज्वल करून दिलें आनी होसनड्यान जें काम आसा न्हू तें थंय दाखोवन दिलें की स्वयंपूर्ण मित्रान कितें करूं शकता. एक एग्जाम्पल जालें. हांव आमच्या सरकारा कडेन आनी आमचे दोतोर प्रमोद सावंत आमचे शेम हेंचे कडेन आमी आभार मानता. आमचे आमदाराचे आमी खूब आभार मानता की वेळोवेळी आमकां मार्गदर्शन करता. परत आमकां जी केन्ना आमची कामां हाडलेली आसा जावं कितें आमी येयल्या आमकां फुडें आमची कामां व्हरता. आनी एक ठाम म्हणजे कितें आमकां एक कॉन्क्रीट आमकां एक हें दिता, निर्णय दिता म्हणजे अशें करूंक जाय अशें करूंक जाय. ते एक तेंचे खूब मांडण्यासारको एक प्रश्न हें आसा पॉयंट आसा. हांव पक्षाचे तशेंच आमचे प्रभारीचे जे आयज आमचे खुबश्यो गजाली आहा तिणी आमकां खूब शिकयले. आयज आमच्या कार्यकर्त्यांकूय शिकयलें की काम कशें करप पार्टीक लागून. हांव आभारी आसा. तुमकां बी धन्यवाद. तुमी नवे लिडर न्ही, तुमकां खूब सामकें एक्सपिरियन्स आसा आनी एक्सपिरियन्स मॅटर्स म्हणटा तशें. पूण तरी सुद्दां कसलेंय इलेक्शन अशें आयलें की लोक जे आसात आमचे जे वोटर्स आपले जे मतदार जे आसात ते आपल्या म्हऱ्याक येवन खुबशे विशय मांडटात. हें जावपाक जाय तें काम, कित्याक कामां कितलीं केल्यार सुद्दां खंय ना जाल्यार खंय तरी इनकम्प्लीट हें तें पेंडींग थोडी तरी कामां आसतातूच. म्हणजे आतां अशे कितें विशय आसा जे तुमी समजा निवडून आयली जाल्यार तुमी पयली जाग्यार घालतली? हय, आतां कामांय सदांच सोंपत ना. लोकांची कामां जी विशीश आसता, लोकांची अपेक्षा आसता वाडत आसता. आमदार आपले पर्यंत करता, आमचो शेम आपले पर्यंत करता, आमच्यो पार्टी आपले पर्यंत करता. पूण विशेश आसता, अपेक्षा आसता वाडत आसता. पूण आतां जो म्हाजें घर, आतां विशय बाकीच्यो सगळ्यो आमच्या सरकारा कडेन येवजण्यो आसा. पूण म्हाजें घर हो विशय जो आतां आसा न्हू, खरोच सीएमान आमकां तो बरो एक म्हजें घर हो आयज हाडून दिल्लें आसा. जेणे करून आमच्या गोंयभर हांव म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सी उलयतां की हो जो म्हजें घर आहा न्हू तितूनसून आमची खुबशी अशी लिगली आमची घरां जावन वयतली. खूब तेंपाचो जो प्रश्न आसलो हो सुटावू जातलो. खूब लोकांक एक भंय आसलो की हांव इलिगल आसा करूं शकना लिगली. पूण आमच्या दोतोर शेमांनी हें करून दिल्ल्या बद्दल हांव तेंचे धन्यवाद. आनी अशें हे हितूनसून म्हजें घर हितूनसून आमकां खूब प्रतिसाद मेळटलो. आनी ही हांव फुडें ही आसा ती प्रयत्न करतली की जेणे करून सगळ्याक एक म्हज्या घराचो फायदो मेळोवन दितलो आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान. थँक्यू सो मच. आतां हांव आमच्या MLA कडेन तशेंच मिनिस्टरा कडेनय उलोवपाक सोदतां. एकूच मिनीट सर, तुमकां पयलो प्रश्न किंवा शेवटचो प्रश्न असो न्ही, डायरेक्टली हांव तुमचे कडेन एक नॉलेज शेअरिंग सेशन अशें घेता. MLA खातीर जो कोण पळय त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आसता, खासा करून ZP इलेक्शनाच्या वेळार किंवा पंचायती इलेक्शनाच्या वेळार एक आमदारा खातीरय बी ती एक चॅलेंजींग किंवा ऑपॉर्च्युनिटी अशी आमी म्हणपाक शकतात. तुमी चॅलेंज काय ऑपॉर्च्युनिटी अशें पळयतात? कारण जो कोण पळय ZP कॅन्डिडेट आसता ताका निवडून हाडप हें आमदाराचें थंयच्या सामकें प्राथमिकतेन काम आसता. पयले सुवातेर भारतीय जनता पक्ष जो आहा हो कॅडर बेज पार्टी. आनी कॅडर बेज पार्टी आसतना सेंटराकसून सकयल पर्यंत काम लोकां पर्यंत व्हरप, त्यो सवलती, त्यो स्किमी, ती धोरणां हें पार्टी वयल्या लेवलाक. सेकंड थींग म्हणजे जेन्ना सरकार कसले स्किमी अशी धोरणां डिक्लेअर केली जाल्यार पक्ष पॅरलल लायनीन गव्हर्मेंट सर्वंटा बरोबर पार्टीचे आमी कॅडर जे आहा ते काम चलता. कसलीच गोश्टी आसूं, जर हें काम करता आसतना नवे कॅन्डिडेट आसूं, कॅडर बेज सकयल्या तळाचो कार्यकर्ता जो आहा हो आमदारा भशेनूच आमदाराचे, जरी आमदाराक पावर आसा सरकारी दरबारार, पूण काम करून घेवप, लोकां पर्यंत वचप हें काम कॅडर कार्यकर्ताच करता. आनी हो कार्यकर्ते करता आसतना आयज आमी पळयलें की भारतीय जनता पक्षाचे लिस्ट जर 1, 2, 3 फेजीन दिलें जाल्यार बऱ्या पैकी अभ्यास करून आदलो मदलो प्लास इतिहास करून हो सगळें घडटा. आनी तेज्या बरोबर ते केन्नाय जर डिक्लेअर केलें जाल्यार पयलीं कार्यकर्ते सज्ज आहा. ते कसलेंय इलेक्शन आसूं, आमी पळयलां की इलेक्शन म्हटल्या उपरांत कार्यकर्ते आपापले पर्यंत आपापली जबाबदारी घेवन फुडें वयता आनी तेज्या प्रमाणे रिजल्टाची आमची अपेक्षाच आसता. पूण मेन म्हणजे जे सरकाराचे आतां जशें आमच्या उमेदवारान सांगलें म्हाजे घर योजना जर अनावन्स केलें जाल्यार आमचे कार्यकर्ते काळा फॉर्मां तेंच्या पर्यंत दितात, ती भरून घेतात. जेंकां भरूंक कळना तिवूय भरतात. म्हणजेच सरकार गव्हर्मेंट सर्वंट काम करता तितकेच आमचे कार्यकर्ते काम करतात. राजकारण आणि समाजकारण बरोबर वचपाक जाय. म्हणजेच तेज्या बरोबर म्हणजेच आमचे जे कार्यकर्ते आहात तितके सक्षम असल्या कारणान आमचे यश हे निश्चित आसता. आनी हेज्या खातीरूच निश्चित अशें ना जाल्यार प्रत्येक स्टेपार कितें पंचायत लेवलाकूय काम बऱ्या पैकी चलता, स्टेट लेवलाकूय काम करता, सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या मार्फतूय जे डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर जावंक जाय, शिक्षण क्षेत्रांत जावंक जाय, सरकाराचें धोरण अंत्योदया पर्यंत वचप, आत्मनिर्भर भारत करप. म्हणजेच
प्रत्येक मनशाची जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर एड्युकेशन जालें जाल्यार आर्थीक परिस्थिती कशी वाडटली आनी कशी वाडटा हें सरकाराचें लक्ष आहा आनी त्या खातीरच वोकल फॉर लोकल आहा. हे सगळ्यो गोश्टी लोकांची आर्थीक परिस्थिती तेन्नाच खरो डेव्हलपमेंट जातलो. म्हणजेच 2000 जेन्ना प्रायम मिनिस्टरान आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन सांगला 2047 विकसीत भारत जातलो. जे तरेन आमचें आतां डेव्हलपमेंट जाता, आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलें की 2037 आमी जातले. आमचें राज्य बेगीन जातलें, पूण तशेंच जी डेट दिली तेज्या पयलीं जातलें. हेजो अर्थ प्रत्येक जो आमचो कार्यकर्तो आहा, जी धोरणां पक्षाच्या जे मार्गदर्शन पक्षाक गावता त्या प्रमाणे चलता, म्हणूनच यश हे 100% शुअर आसता. 2025 झेडपी इलेक्शन जातकीर 2027 एक मेन मॅच आसा आनी ती म्हूण चड पयस ना, कारण वर्स भितर परत कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो फॉर असेंब्ली इलेक्शन्स 2027. उदळ आमी शिवोलेचे आमदार डिलाला लोबो हांचे कडेन उलयता आसतना तांणी सांगलें की ही एक प्रिलिमिनरी एग्जाम जे झेडपी इलेक्शन आसा आनी मागीर डायरेक्टली फायनल म्हणजे तशी बोर्डाची एग्जाम आसता. तुमी हे खंयच्या पद्दतीन पळयतात? भारतीय जनता पक्षाक सेमी फायनल, क्वॉर्टर फायनल, फायनल ही नाच. कारण कार्यकर्तो हो प्रत्येक इलेक्शन फायनलूच म्हणून घेता, जिखपाकूच म्हणून घेता, मोठ्या प्रमाणात जिखपाक. तुमी म्हणटा प्रत्येक इलेक्शन इज लायक अ गोवा बोर्ड एग्जाम, फायनल एग्जाम. जेन्ना हांव गेल्या इलेक्शन जिल्हा इलेक्शनाक हांव पळयलां, आदले जे कितक्या 2000 मध्ये लीड येयल्ली, पूण तीच लीड जेन्ना आमचे असेंब्लीचें जालें तेन्ना कोविडा खातीर थोडो फार विस्करीत जाल्ले सगळे. 2022 विस्करीत जाल्ले कित्याक कोवीड म्हणून भिवन जावं आनी कितें प्रत्येकाचेर. पूण जेन्ना आमचे तेच कार्यकर्ते जेन्ना असेंब्लीक वावरले तेन्ना आमकां 2000 वयर लीड गावली. म्हणजेच कार्यकर्तो हो बॅकबोन इलेक्शना खातीर आनी प्रत्येक कार्यकर्तो खंयचेय ताका कमी धरिना. जेन्ना आतां आमी उलयता 2027 100% 27 वयर येतले, पूण 27 येतलेच. म्हणजेच भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्याक फायनल, सेमी फायनल, क्वॉर्टर फायनल ही नाच. कारण इलेक्शन जाता तेन्ना मिटींग, इलेक्शन जाता तेन्ना भोंवता, पावसान मी आतां तशी न्हू. भारतीय जनता पक्षाची मिटींग 15 दिसांनी, म्हयन्यान आसाच. सेंटराचें कितें कितें करपाचें आहा, जावं आदल्या लिडराचें कितें तेंची परत याद काडून दिवप, हें सगळें भारतीय जनता पक्ष करताच. म्हण पळोवंक गेलें जाल्यार प्रत्येक 15 दिसांक एक ना एक कार्यकर्त्यांक आमी लिडरा खातीर आमी कार्यकर्त्या पर्यंत पावप, कार्यकर्त्यांक परत आमचे कडेन हाडप आनी हें जो देशाची जी प्रेस्टिजीस यादी आहा ह्यो लोकां पर्यंत पावयता. तेच म्हणजेच लोकांक जनता पक्ष जाय आनी त्या प्रमाणे फायनल आनी सेमी फायनल ही नाच. कार्यकर्त्या शिवाय पार्टी आसपाकूच शकना हें तुमी दाखोवन दिल्लें आसा. न्ही आतां जे जशें आहा तेंचे आतांचे थोडी एक पार्टी आहा जी कशी आहा फक्त बिल्डींग उबी जाता जाल्यार वाट पळयता आनी थंय वचून मोर्चान बोट घेवन रावप. एकूच प्रिंसिपल, खंय हिल कटींग चलता थंय वचून उबें रावप आनी कितें काम आहा. आमचे पक्ष ते न्हू, आमच्या पक्षात बारीक सारीक. तुमी खंयच्या पक्षाचेर म्हाका दांडो मारपाक सोदतात तें खबर ना, पूण एक पक्ष जो तुमचे कडेन सदांच सामको एक विरोधी नजरेन पळयता तो म्हणजे रिव्होल्युशनरी गोवन्स. एरिसांनी एलायन्स ताचेर आयकुपाक येता. वॉट यू वॉन्ट टू कमेंट ऑन दीस? पळय, जेन्ना आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जे भेटसायटा, हांवूय 5 फावटी पंचायती 1986 हांव गांवांत आहा, राजकारणान आहा. कितकेशे लोकांक कितके भशेन जाता. जेन्ना आमी जल्म जावच्या पयलीं जी घरां आहात ती अजून सनद ना आनी कांय ना. जेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे मुख्यमंत्री जाले तेणे आपले एडवायजरी घेवन बरे पैकी चिंतले की मेजॉरिटी ही जी 72 पासून घरां आहा हांकां सनद ना, कायदेशीर ना. प्रॅक्टिकली हे बारीक लोकांक सजमोंक ना आनी कळोंक ना. लोक समजता ही अशेंच म्हणून. एक आमी लक्षांत घेवंक जाय, खंयचोय तुजो शेजारी दुस्मन आसलो, भाव बंद आसलो, तो कोर्टाक गेलो जायत जाल्यार हायकोर्ट कितें येता, तुका स्टॅबिलिटी रिपोर्ट आहा, तुका ऑक्युपन्सी आहा, तो भले पळयना 1972 घरी आसा काय ना. अशें आमच्या मतदारसंघात 1-2 केसी आमचे कडेन आहा. जे शेजाऱ्यान केस घातली हायकोर्ट म्हणटा तो स्टॅबिलिटी रिपोर्ट आहा, तेरे काटेटे 1972 आहा ऑलरेडी, पूण कोर्ट ते मानिना. तुमचे स्टॅबिलिटी रिपोर्ट आहा. म्हणजेच जो हो म्हाजे घर योजना आहा हे 90% लोकांक फायदो जाता. जेंच्यांनी कायदेशीर लोन घेवपा खातीर जावं आपले दुस्मानी पळोवन जे कायदेशीर TCPचें परमिशन घेवन घेता तेंचेच कडेन हें आसतलें ना. ही पुर्तुगेज टायमाची घरां तेचे कडेन स्टॅबिलिटी रिपोर्ट ना जो कोर्ट विचारता. म्हणजेच
माझे घर योजना सगळ्यान हेडेक विषय म्हणटा तो मोकळो जातलो. नॉट ओन्ली कोंबडीदारचे चिंतू नाका, ह्याय घराचे तशें जाणा. कारण कोर्ट तो कागदी घोडे विचारता, कागदा प्रमाणे ना जाल्यार ते तुका हें जायना. पूण तो कागदी घोडो म्हाजें घर समज म्हाज्या पणज्याचें आनी आज्याचें आहा तेजेर सुद्दां ती ना, प्लॅनार आहा पूण सनद ना. तुवें जेन्ना रिपेर केलें तेन्ना स्टेबिलिटी रिपोर्ट ना. सो कोर्ट तुका तें हेजेर येता. सो हें घर ज्या कोंबड्याक फायदो असो न्हू, हे प्रत्येक ज्यांच्या घराक कायदेशीर करूंक ना TCPचे ताका फायदो. म्हणजेच प्रॅक्टिकली लोकांचें सूख दूख हें सरकाराक खबर आहा, सरकार त्या पावलार वयता. म्हणूनच सेमी फायनल ना आनी लोक गोंयांत आनीक 20-4 फावटी भारतीय जनता पक्षाचें सरकार येतलो, कारण कर्तृत्व काम हें प्रॅक्टिकली ह्या वचून आहा. तुम्ही सामके इमोशनल एटॅचमेंट ह्या मुद्द्याचेर उलयले. हांव टायम कमी आसा म्हणून म्हाका खबर आसा, पूण वचचे पयलीं एकच प्रश्न हांव सागरबाईक विचारपाक सोदतां. तुमी सद्याक शिरसय पंचायती खातीर तुमी कंटेस्ट करपाचे आसात ऑन BJP टिकेट. हाव इज द जोश बरो आहा. म्हाका इतलेंच सांगपाचें आहा, आयज भारतीय जनता पार्टीन म्हाज्या असल्या युवाक एक टिकेट दिवन सिद्ध केल्लें आहा की कमींतल्या कमी सुद्दां एक कार्यकर्त्याक भारतीय जनता पार्टीन चान्स पडटा. आनी आमच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान बरी कामां केल्लीं आहा, सगळ्या गोंयचे जनतेक खबर आहा. त्या खातीर हांगर सगळ्या लोकांचो जोशूय बरो आहा आनी सगळे कार्यकर्ते आमचे नेटान कामाक आहात. तर तुम्ही पळयलां आसतलें, जावं ते लोक आसतले किंवा हांगचे आमदार किंवा जे आसात ते उमेदवार किंवा जावं सुलक्षणा मॅडम सावंत, प्रत्येकाचें एकच म्हणणें आसा की ZP इलेक्शन जें आसा तें नेटान जावपाचें आसा. प्रत्येक जाण आपल्या मनांतलें उलयता आनी लोकूय आमकां सांगतात आनी तेच आमी तुमकां दाखयतात. कारण हे जावन आसा गोवा टॉक्स विथ साईदत्त कामत, कारण गोंय उलयता. तर जो एपिसोड आमी आयचो जो म्हापशा बाजारांतल्यान सुरवात केल्ली तो आतां हांगा आमी कोलवाळे सोंपयतात. कारण ZP इलेक्शनान जो नेट पळय धरला, जावं ZP इलेक्शनाच्यो कॅम्पेन्स आसूं, मिटिंगी आसनी किंवा बाकीचे सगळे तरेचे लोक जे कितें पळय उलयतात तांची भासाभासी जातात तें आसनी. आमी जे म्हापशा बाजाराक सुरवात केल्लें तें आज आमी कोलवाळे सोंपयतात. आनी मदीं आमी शिवोले गेले, बाकीचे सगळे सरभोंवतणच्या वाठारांनी लोकां कडेन उलयले आनी लोकांचे कितें मनांतले विचार आसात ते जाणून घेता आमकां आमदारय मेळ्ळे, जे कोण पळय उमेदवार आसात ZP इलेक्शना खातीर तेय आमकां मेळ्ळे. आनी ताचे खातीरच तुमकां सांगता, पळयत रावात गोवा टॉक्स, कारण गोंय उलयता विथ साईदत्त कामत, ओनली ऑन RDX गोवा. देव बरें करूं.